भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन गोंयांत दाखल जाले तशेंच तांकां भाजपच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मंत्री तशेंच आमदारांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार गोंयभरांतले भाजपचे व्हड संख्येन कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार कार्यकर्त्यां वांगडा तांच्यांनी संवाद साधलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजप जिखून सत्तेर येतलो असो दावो ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलो। पोरणे गोंयांत गांधी सर्कला कडेन चिमलकारांनी महाआंदोलन केलें। ह्या आंदोलनाक तांकां काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो। प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणांचे पत्र पर्यटन संचालक केदार नायक कशें जारी करपाक शकतात असो प्रश्न आंदोलकांनी केलो। तशेंच योग्य पत्र मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निर्णय चिमलकारांनी घेतला। चिमलकारांक 163 कलम लागू करून एकठांय येवपापासत आडायले। ह्याच वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनाच्या कार्यावळी खातीर लोकांची गर्दी आशिल्ली। लाउड स्पीकर वापरिल्ले, घोषणाय दिल्ल्यो, मारण मारले। जे 163 कलमा खाला बंदी आसा हाच्या वयल्यान सरकार हुकुमशाही करता ते स्पष्टपणान दिसता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला। या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी नितीन नवीन आणि दामू नायकांवर गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी पाटकारान केल्या। हाचेर विजय सरदेसाय हांणी आपली प्रतिक्रिया दिली। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। फातोर्ड्या भाटीकार मॉडेल हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मशिदीच्या कांय किरकोळ वादाक लागून तिगांनी अली कलंदर शेख ह्या तरणाट्याचो खून केलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या जाल्यार एकल्यान फुज्यो काडल्या। पुलीस दुबावीत आरोपीच्या मागार आसात। दवल्ली वाठारांतले शेतकार शेताक वचून आपले पोट भरतात। ह्या शेतकारांनी आयज मेरेन आपल्या पुर्वजांचे दायज तिगोवन दवरला। मात सध्या ह्या शेतकारांचे एक नवे संकश्ट आयला। दवल्लीच्या चडशा लोकांच्या घरांनी अर्बनायझेशन सर्वे करपाची नोटीस आयिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला। ह्या नादी लेगीत वाठारांत अशीच नोटीस आयिल्ली आतां परत एकदा आयल्या। आमकां हे शारीकरण नाकाच, आमकां आमचो गांव आसा तसोच जाय, आमी आसा तशीच बरी आसा, आमकां कॉन्क्रिटाचे जंगल नाका अशें म्हणीत थळाव्यांनी खर विरोध केला।
बिरेस्तारा सांजे वेळार मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यातल्या बोरी पोलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या सवार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसांच्या पंगडाचेर जमावान अस्कीत हल्लो केलो. गोंयचो पुलीस पंगड भादिया गांवांतल्यान ताब्यात घेतिल्ले दुबावितांक घेवन परत गोंयां येतना ही घडणूक घडली. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. तांच्या 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर ते गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांवांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची भेट घेतले. पक्ष संघटन आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर सविस्तर चर्चा करतले. गोंयांत आप पक्ष अदीक घटमूट करपाच्या दृश्टीन ही भोंवडी म्हत्वाची मानतात. कळंगूट पोलीस स्टेशनात फटवणूक करपासारखी गंभीर केस नोंद जाल्या. सूरज पेंडसे नावाच्या मनशान वाकातोरांतल्या कॅफे CO2चो धनी राहुल रामनाथ हांकां गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी अशी फटीची वळख दाखोवन पट्ट 9,69,500 रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप कॅफे CO2च्या धनयान केला. परवानो नोंदणीकरण आनी अद्यायत करपाच्या सांगून अनुराधा माधव ह्या नावान स्कॅनर कोड जीपे आनी बँक वेव्हारावरवीं सुमार 9,69,000 रुपया गुठलायिल्ल्याची कागाळीत म्हळां. बेतूल ONGCत जाल्ले इंडिया एनर्जी सप्तकाची सांगता जाली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी मुखेल सोयरे म्हणून ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी सुमार 75,000 परस मायज प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. इथेनॉल सारखे पर्यायी उर्जा स्रोत आपणायिल्ल्यान इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें जालां अशें इराडेओचो अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हांणी सांगलें. 2050 मेरेन संवसारीक तेलाची मागणी वाडपाक भारताचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसतलो अशें तेल निर्यात करपी देशांची शिखर संघटना ओपेक कंपनीच्या संशोधनांतल्यान दिसून येता अशें ओपेक संशोधन खात्याचे प्रमुख अब्देरेजाक बेन युसेफ हांणी सांगलें. इंडिया एनर्जी सप्तकाचे कार्यावळीत उर्जा धोरण, नितळ उर्जा, गुंतवणूक, उर्जा सुरक्षा आनी जागतीक भागीदारी हांचेर भर दिल्लो. सुरावली गांवांतल्या थळाव्यांनी केंद्र सरकाराची 3D जमीन सर्वेक्षण येवजण नक्षाचेर खर तिडक उक्तायली. मुखेलपणान शारां खातीर आशिल्ली ही येवजण गांवगिऱ्या सुरावली वाठारांत कित्याक चालीक लायता तसो प्रश्न गांवकारांनी मांडलो. पंचायतीन आपयिल्ले खासा बसकेत राज्यभर एका सारको सर्वेक्षण करिनासतना वेंचून काडिल्ल्या गांवांची निवड करप अन्यायकारक आसा अशें सांगून गांवकारांनी हें सर्वेक्षण खरपणान न्हयकारलें. तशेंच पारदर्शकता नाशिल्ल्याचो आरोप करून भूंय सर्वेक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गांवकारांच्या रागाक तोंड दिवचें पडलें. राज्य सरकारान गोंयभर एका सारको सर्वेक्षण करचे बगर सुरावले ही येवजण चालीक लावची न्ही असो थाराव बसकेत पास जालो.
श्री शांतादुर्गा किटलकांनीची वर्सुकी जात्रा 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2026 मजगतीत जावपाची आसा। तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इष्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा किटलकांनीचो आशीर्वाद घेवचो असो उलो देवळाच्या समितीन मारला। जात्रे निमतान 3 दीस भरगच्च कार्यावळींचे आयोजन। पहिल्या दिसा सकाळी यजमाना वतीन प्रायश्चित विधी, गणपती पूजा, प्रार्थना जातली। श्री भूमिपुरुषाक लघुरुद्र सेवा जावन श्रींची महापूजा आणि प्रसाद आसतलो। रातच्या 9:30 वरांचेर चांदीच्या पालखेंतल्यान मिरवणूक जातली। रातच्या 10 वरांचेर सिंहरथांतल्यान श्रींची मिरवणूक काडल्या उपरांत आरती आणि तीर्थप्रसाद आसतलो। रातच्या 10:30 वरांचेर नागेशी बांदोडा निर्मित आणि प्रशांत सतरकार प्रस्तुत विनोदी कोंकणी नाटक रंगरंगी सतरंगी सादर जातले। तशेंच पहिल्या दिसाची पुराय कार्यावळ केपेचे आमदार श्री एल्टन डिकोस्टान पुरस्कृत केल्या। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज। दौडली गोलक्ष्मी गिरणीत मध्यानेर व्हडा प्रमाणात उजो लागलो आणि उज्याच्या नेटार पुराय गिरण जळून काबार जाल्ली। उजो पालोवपी पंगडान पुराय यत्न करून उज्याक नियंत्रणात हाडलो। पट्ट 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे गिरणीच्या मालकान स्पष्ट केले। साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वाठारांतली परिस्थिती आणि घाणयाऱ्या वासाक लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या। हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उपरासला। हो प्रकल्प फक्त साळगांव वाठारांतल्या कोयरा खातीर आसा, मात पुराय गोंयचो कोयर हांगा हाडटात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। कोयर वेवस्थापनाची जापसालदारकी राज्यभर सारकी वांटून घेवची अशें थळावे सांगतात। जानेवारी महिन्यात भांगर आणि चांदीचो दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सामान्य लोकांमदी आणि गुंतवणूकदारांत व्हडली चर्चा सुरू आसा। 1 जानेराक 24 कॅरेट भांगराचो दर 10 ग्रामाक सुमार 1,35,000 रुपया आशिल्लो, पूण 29 जानेर मेरेन हो दर 10 ग्रामाक सुमार 1,78,000 रुपया मेरेन वाडलो। फक्त एका महिन्यात भांगराचें मोल 43,000 रुपया परस चड म्हळ्यार सुमार 32% वाडला। तेच प्रमाण चांदीच्या दरातूय व्हड वाड जाल्ली आसा। 1 जानेराक चांदी सुमार 2,38,000 रुपया आशिल्ली, मात 29 जानेराक चांदीचो दर वाडून 4,10,000 रुपयांचेर पावला।
आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत भेसळयुक्त खाद्यतेलाच्या रॅकेटाचा पर्दाफाश केला। या कारवाईत पोलिसांनी 840 किल मिलावटी तेल जप्त केले। तसेच एकल्याक या प्रकरणात अटक केली असा। पोलिसांनी या उत्पादन युनिटाचेर जेन्ना धाड घाली तेन्ना तांकां वाटतं 56 टिनांनी हे भेसळयुक्त तेल सापडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे तेल खंय एनिमल फॅट आणि कच्चे तेल आटोवन करताले। लोकांच्या भलायके कडेन केल्लो अशा पद्धतीचो खेळ साप चुकीचो आसा। या तेलाचा उपेग रस्त्या कुशीक जे फास्ट फूडाचे गाडे चलयतात ते वापरतात अशें या तपासांतल्यान उक्ताडार आयला। देखून अश्यो धाडी घालून बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ले उत्पादन युनिटां बंद करूंक जाय। भलायके कडेन चलिल्लो हो खेळ बंद जावपाकूच जाय। पंजाबच्या BSF पोलिसांनी केल्ल्या कारवाईत आर्म्स अँड एम्युनिशनाचो एक व्हड कन्साइनमेंटाचो पर्दाफाश करपाक यश आयलें। ह्या कारवाईत 4 हँड ग्रेनेड्स, 22 पिस्तोलां, 356 लायव्ह राउंड्स तशेंच 45 किलोग्राम हेरोईन जप्त केल्ले आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पाकिस्तानातले हे खापे गुन्यांवकार दाट दुख्याचो गैरफायदो घेवन असले कारबार करपाचो यत्न करतात। आनी एका कारवाईत लेगीत पोलिसांनी 20 पिस्तोलां, एक MP5 पिस्तॉल, 310 लायव्ह कार्ट्रेजी आणि 2 किलो हेरोईन जप्त केल्लो आसा। या प्रकरणाचो सखोल तपास करप सुरू आसा। दिल्ली पोलिसांनी केल्ल्या कारवाईत नायकी, एडिडास, स्केचर्स आणि न्यू बॅलन्स या शुजांच्या फटीच्या युनिटाचो पर्दाफाश केलो। या कारवाईत 10,000 परस चड शुजांचे पार्ट्स, व्हडली जड मशिनां तशेंच पेंटिंगाचे सामान जप्त। केरळात कुंभ महिन्याच्या पूजा संबंधी सबरीमाला दर्शना खातीर ऑनलायन स्लॉट बुकिंगेक सुरवात जाल्या। ह्या फावट बुकिंग सुविधा फक्त आनी फक्त ऑनलायन दवरिल्ली आसा। ते खातीर फक्त थोड्याच भक्तगणांक ह्या फावटीचे दर्शन स्पॉट बुकिंग करून घेवपाक मेळटले अशें कळीत केल्लें आसा। सर्वोच्च न्यायालयान विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नवे नेम फुडल्या आदेशामेरेन स्थगीत केल्या। हातूंतल्यो तरतुदी अस्पष्ट आसात आनी तांचो गैरवापर जावं येता अशें मुखेल न्यायाधीश जॉय माल्या हांच्या खंडपीठान सांगलें। सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराक नेमाचो नवो मसुदो तयार करपाचे निर्देश दिले। जातीविरयत समाजा कडेन आमी कितली प्रगती केल्या, आतां आमी उरफाटे दिकेन वतात काय अशें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत केंद्राक विचारले। सामान्य वर्गातल्या कागाळी कडेन आमचो कांयच संबंध ना। राखीव समाजा खातीर निवारण पद्दत चालूच उरची असो आमचो हुस्को आशिल्ल्याचेय तो उलयलो। देशभरात वेगवेगळ्या दुयेंसां आड मोहीम राबोवन देश दुयेंस मुक्त करपाचो हेत बाळगून चलपी सरकारान आतां एक म्हत्वाचें पावल उबारलां। आतां लेप्रसी ह्या दुयेंसा पासून भारताक मुक्त करपा खातीर वावर सुरू आसा। दर वर्सा भारत जानेवारीच्या 30 तारखेक राष्ट्रीय लेप्रसी दीस पाळटा। हो दीस महात्मा गांधीजींच्या ह्याच दुयेंसा आड केल्ल्या यत्नांक समर्पित आसा। देखून तांच्या ह्याच यत्नांक येस मेळोवन दिवपा खातीर ह्या दुयेंसान त्रस्त आशिल्ल्यांक फुकट उपचार दिवपाचेर भर दिल्लो आसा। लेप्रसी म्हळ्यारच कुष्ठरोग, जाका हेन्सन रोग अशेंय म्हणटात। हो मायकोबॅक्टेरियम लेप्री ह्या बॅक्टेरियाक लागून जावपी एक दीर्घकाळ उरपी असो संसर्गजन्य रोग।
ताचो परिणाम मुखेलपणान कात, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आनी दोळ्यांचेर जाता खंय. सध्या बदलते जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपाच्यो संवयो बदलल्यात. हाचोच थेट परिणाम मनशाच्या कुडीचेर जावपाक लागला. 2025-26 मोडसाणीक बळी पडप्यांचो आंकडो बरोच वाडटलो अशी भिरांत आतां उक्तासल्या. गोडेमूत, काळजाचें दुयेंस, वाडटे प्रेसाव आनी अशा दुयेंसांनी ह्या सगळ्या पिरायेचे गटाचे लोक बळी पडपाक लागलेलेशें दिसून आयला. राष्ट्रीय फामील भलायकी सर्वेक्षणा प्रमाण 24% भारतीय बायलां आनी 23% दादले मोडसाणीक बळी पडिल्ले आसात. 15 ते 49 वर्सां पिरायेचे गटाचे 6.4% बायलां जाल्यार 4% दादले आशिल्ल्याचें कळटा. तशेंच 5 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या भुरग्यां मदीं बरीच वाड जाल्ली आसा. 2015-16 वर्सा 2.1% भुरगीं जाल्यार 2019-21 3.4% भुरग्यांचो आस्पाव आसा. 2020 वर्सा स्थूलतायेच्या आंकडो 3.3 कोटींचेर पाविल्लो, जो घडये 2035 मेरेन 8.3 कोटींचेर पावपाचो अदमास ह्या सर्वेक्षणांतल्यान लायिल्लो आसा. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारक्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकार जायना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचें पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयला. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण हाची खबरदारी घेवप सक्तीचें आसा. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेची आसा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यां मदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसांचें दुयेंस आसा तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचें किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचें असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागल्या. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिला.